महाराष्ट्रान प्रचाराक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्यान दोडामार्गार जमीन घेतल्या। कर्नाटकातूय तशेंच करचे म्हूण विजय म्हणटा। गेले खेपे महाराष्ट्रान जेन्ना इलेक्शनां जाली तेन्ना ह्याच मुख्यमंत्र्यान कॅनवसिंग केल्लें। थंय कॅनवसिंग केलें, ताजी फॅमिली पसून थंय रावली आनी मागीर ताणें इवन एक प्लॉट दोडामार्गान 2 प्लॉट कितें विकते घेतले जे ताणें मान्य केल्ले। सो अशेंच ताणें कर्नाटकांत वचचें आनी मागीर थंय पळोवचें कितें प्रॉस्पेक्ट आहा जाल्यार। जमीन कायदेशीर घेतल्या म्हूण मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण। विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डचो जो म्हाजेर आरोप करता की हांवें प्रॉपर्टी जी आसा ही जवळपास 1.20 कितली क्रोर स्क्वेअर मिटर्स लँड दोडामार्गार घेतला म्हणून, आनी ताजेर तो ऑलरेडी दाखयता पळय म्हणजे 2966 हेक्टर हो एकदम चुकीचो आरोप आसा। फटिंगपणां कितें आहा पळय न्ही ही विजय सरदेसाय कडल्यान शिकपाची। सगळ्यांत व्हडलो फटींग जर कोण आसतलो आसत जाल्यार तो विजय सरदेसाय आसतलो। ही जेन 2.966 एकर्स म्हणजे 12,000 स्क्वेअर मिटर 2016 विकत घेतलेली आसा आनी ती म्हाज्या ऑलरेडी म्हणजे म्हाज्या एफिडेविटानूय आसा आनी त्या प्रॉपर्टी खातीर हांवें पेमेंट जो केला तो ऑलरेडी हांवें म्हाज्या हितूरूय दाखयल्लो आसा, म्हणजे म्हाजें जें इनकम एफिडेविट जे हांवें फायल केला इलेक्शनाच्या हितूंतल्यान तितूरूय दाखयला आनी वीच इज अगेन्स्ट दॅट 45 लाख रुपीज ऑफ द लोन हे म्हाज्या अकाउंटाचेरूय बिचोले अर्बनांतल्यान दिसता। गिरीश सोडणकर परत तेजीच रे ओडटा तो ताज्या फुडलो फटींग आसा। ताज्या उपरांत म्हणजे म्हाका दिसता दिग्विजय सिंग हेणी जो ट्वीट केला एका मनशान म्हणजे एक ताचो अस्तित्वातूच ना हाणें ट्वीट केला आनी ताका रिट्वीट जो आसा पळय न्ही हो काँग्रेसचो लिडर दिग्विजय सिंग हो ताका रिट्वीट करता। म्हाका दिसता हो रमेश गोवेकर म्हणून हे गोंयांत सद्या मोठ्या प्रमाणात चल्ला। हो खंयसरूच मनीस अस्तित्वात ना। म्हाजे इन्फॉर्मेशन्सा वयल्यान हांवें सगळ्यो सोर्सिसा वयल्यान सोदून काडले। फेक आयडी जो आसा हो क्रिएट केल्लो आसा आनी ह्या फेक आयडी वयल्यान हे सगळें म्हणजे हांवें दोडामार्गार प्रॉपर्टी हे घातला। विजय सरदेसाय व्हडलो फटींग म्हूण मुख्यमंत्र्याचें सर्टिफिकेट। ताची प्रॉपर्टी 5 पट मायज कशी जाली ती विचारपाची खंय गरज आसा। विजय सरदेसाय म्हाका दिसता हाजे जर तुमी इनकम एफिडेविट पळयलें जे तेणी इलेक्शनाक फायल केला वीच इज अगेन फॉर द 2012 आनी 2017 हे जर तुमी पळयशात जाल्यार तितूर 500 पट इनकमाचो वाडलेलें आहा। कितले 500% तेणी पयल्या 2007 ताचो इनकम जो आशिल्लो 5 crores 45 lakhs आनी 2012 तेणी जो इनकम दाखयला वीच इज 25 crores 21 lakhs which is shown in his own affidavit. त्याच एफिडेविटान म्हणटा तो आपले आनी आपल्या बायलेचें इनकम हे कंबायन्ड एन्युअल इनकम हे 7 लाखूच रुपया आसा। तशें आसत जाल्यार हेजो 5 वर्सांनी म्हणजे 5 कोटी 45 लाखा वयल्यान तो 25 कोटी 21 लाख कसो गेलो हो प्रश्न ताका विचारपाची गरज आसा। खरें म्हणजे हांवें लिगल एक्शन ताच्या अगेन्स्ट नक्कीच घेतलो। म्हाज्या अगेन्स्ट जी म्हणजे एलिगेशन्स केल्या पयलीं खोटी एलिगेशन्स केल्या आनी लोकांक जो हे करपाचो प्रयत्न केला मिसगायड करपाचो प्रयत्न केला। मायनिंगाचेर डिसेंबर मेरेन दिल्ली सावन उपाय येतलो म्हूण मुख्यमंत्री ठाम। डिसेंबर सुरू जावनी मरे मागीर कळटलें तुका सांगलें हांवें डिसेंबर सुरू जावनी। हांवें जेन्ना डिसेंबरान म्हटलां पळय न्ही रे आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके तुका हांवें सांगलें हांव रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हणून हांवें सांगलें न्ही तुका तूं डिसेंबराची वाट पळय। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।